सो गाइज ह्या फावटी आमी वयता राम स्टॅच्यू कडेन जो की हालींच न्यू बांदला आनी आमकां तें खबर नासली पयलीं रिल्स पळोवन आमी हालीं सगळे कडेन भोंवता आनी ह्या फावटी परत हांवें म्हाज्या भाईक घेतला ह्या व्हिडिओन. खूब दिसान तेजें दर्शन तुमी परत करतले. हो दर्शन दाखोवपी हांगा आहा. हो दर्शन सोहळा मुंह दिखाई रसम. सो हेका आमी आयज व्हरतले आनी आतां तुमी टायम पळोवंक शकता 2 जाली. दोनांक वयतले आनी 2 वरांची वाट आहा ती. चिंतून मातशी तकली सण्ण अशी जाला पण ओके खंय बात नाही. थंय वयतले आमी. मागीर येयले आमी आमच्या गाडये कडेन आनी काडली आमची एक्टिवा द सुपर बायक. तिका भायर काडून दोत्तूक सांगलें तुजो जोश कसो आहा. तो म्हणपाक लागलो जोश म्हाजो हाय आहा. तेका म्हणलें यो बस या फुडें वयतात आमकां मेळ्ळो एक ट्रक आनी सुंदरसो नजारो पळोवपाक मेळ्ळो जो की जबरदस्त आसलो. रस्त्यार तर खूब मजा आयली. स्टॅच्यू कडेन पावता एकदम काटेशे फुडले एकदम गूज बम्स. ती मुर्ती कडेन जशें जशें आमी वचोंक लागले तशी आमची एक्सायटमेंट खूब हाय जावपाक लागली. तो फायनली आमी पावलेले आसा. खूब खुशी जाली म्हाका हांगासर पावून. आमी मातशें वाटूच चुकलेले पण पावले एकदांचे. पावले मरे. फायनली मिशन कंप्लीट. पळया अशें जामशे पडले. कितके किलोमीटर येयला रे आमी? 78 किलोमीटर. ती बीन एक्टिवा घेऊन खतरनाक. टू व्हीलर घेऊन लोक येता 4 व्हीलर घेऊन आमी येयला 2 व्हीलर घेऊन. बापरे बाप. त्याच्याकडे आमी पावलेले आसा. मातशें फुडसून व्हिडिओ करून दाखयता. कचकचीत सगळे पूर्ण खुशी म्हणटा ती सामकी मना पासून खुशी जाली खूप. पळया चप्पल काडपा जाय पळय. चप्पल आमी काडलेले आसा आनी आता बरो एक सर्कल मारताय पळय. पळोवपाक शकता कितकी टॉल स्टॅच्यू देवाचो. हांगासर बरयला कितें कशें दिले तूं कशें दिले. बरे तितके फोटो काडना म्हणून काडला साधारण. तुवें म्हाजे असाधारण फोटो काडला आनी फालतूचे फोटो काडला. आनी हाका म्हणटा बेस्ट फोटो. तुजे वयल्यान बरें काडला हे. अरे तुजे फोटो बरे काडलाय. सगळ्या मठान या पळोवया. हो ते सगळे. सो आमी मातशे करून मठाच्या लागीं वयता. हे पळय थंयसर लोकू चलत वयता. पयलीं खबर आसली डायरेक्ट 2 व्हीलर घेवन वयतले न्हू. 4 व्हीलर खंय 2 व्हीलर हाडला मरे. अशें गाडयो येता फास्ट सामान रावपाक मातशें आनी आमी येता चलत सकयल वयता. हांगासून पळोवपाक खूब पयशे दिसता. पळोवया लागीं पावतूर कळटलें. हे स्ट्रक्चराक पळोवन म्हाका दिसलें ते कॉम्फो हॉस्टेल मुवीन आनी बीन आसताले पळय तसलो हो स्ट्रक्चर दिसलो. आनी हांव आतां हू हा करपाचो आसलो पण म्हणलें चल या लोक वयता थंय पळोवया कितें आहा तें. पावले आमी. पांय बीन दुखोवंक लागला आतां म्हाजे. पेरो में दर्द हो रहा है भाई. परत फोटो काडपाचे पडटले. परत फोटो काडचो ना डायरेक्ट घरा कडेन येवपाचें. कित्याक तर आमकां परत 2 वरां काडून वचोंक जाय म्हणून गाडी घेवन येयल्या पळय हांगासून अशें काम चालू आसा तेंचें. अजून कंप्लीट जावना फूल. आमकां दिसलें मठ बंद आहा म्हणून पण मठ ओपन आहा. सो व्हिडिओ करूंक शकता आमी बरी. एंट्रन्स आहा मरे अलाउड व्हिडिओ. लोक फोटो काडटा आमी व्हिडिओ काडटा डायरेक्ट. देर इज अ ह्यूज डिफरन्स. भितरसून सॉय सामकें आहा. पावरफुल प्लेस.
आमचो टाइम अप झालो चालले घराकडे आम्ही बेगीतल्या बेगीन जाल्यार आमकां भरपूर कावो करतलो घराकडे बा आणि काय म्हणून आमच्याकडे आमकां जाता इतक्या बेगीन घरा पावूंक जाय कित्याक 2-2 वरांची वाट आसा 2 वरांची वाट आहा आनी मदीं आमकां रात भरपूर मेळटा थंय कोण वाट बीन मेळना जाला आमकां म्हणून बेगीन वयचो पडटलो आतां कितें स्पीड रे 100 चप्पलाक पळय डिझायन वन स्पीड पॉवर स्पीडीन डायरेक्ट चंद्रा आम्ही आनी अशें घरांत आता आम्ही डायरेक्ट घरा मातच्यान बी न्हू कित्याक कितकी रे आमकां 74 किलोमीटर 78 किलोमीटर वचोंक जाय सो आमकां डायरेक्ट वयचो पडटलो आतां जाता तितके स्पीडीन खंयच रावत नासतना कित्याक काळोख जायत जाल्यार आमकां कांयच दिसना रस्त्याचेर खंय खड्डो आहा आनी खंय कितें आहा ते आमची गाडी येवन आमची गाडी बघ खंयच्या काय रे ती येव मरे चल या तर आता थंडी सध्या आता पॉवरफुल पाटे जॅकेट चल घाल का लगे मला प्रोटेक्शन से सर्दी से बचने के लिए जैकेट जरूरी इसलिए मैं पहनता हूँ जैकेट और ग्लव्स फुल चेन चेन तो चला तो वयता डायरेक्ट घराकडे फुडली व्हिडिओ मेळ्या हे फुडली दुसऱ्या जाग्यार वयता करून मेळ्या परत चला बरें हे चल गो Travel vlog background music. Travel vlog background music.